राज्यातली बरीच मिठागरां बंद पडली आहेत. काय मिठागरां बंद पडपाचे वाटेर आसात. ते तिसवाडी आणि पेडण्या मालातूच मिठागरांचो व्यवसाय सुरू आसा ती मिठागरां चलपा बंद पडची न्ही म्हूण सरकारान येवजण हाडल्या. हे येवजणे खाला मिठागराच्या व्यवस्थापना खातीर खासा केंद्र सुरू जातलें. केंद्राचे कार्यालय आणि प्रशासकीय खर्चा खातीर 10 लाखाची तजवीज केल्या. तशेंच केंद्रांतल्या वैज्ञानीक अधिकारी आणि हेर कर्मचाऱ्यांक पगारा खातीर 10 लाखाची तजवीज केल्या. हे भायर 75 मिठागराचो व्यवसाय करपी शेतकऱ्यांक दरेक 1 लाखाची मजत मेळटली. पुराय 95 लाखाची तजवीज येवजणे खाला सरकारान केल्या. मिठागर केंद्रा खातीर वैज्ञानीक अधिकारी तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक सरकारा वरवीं जातली. मिठागरां खातीर तंत्रज्ञान मिठाचे मार्केटिंग हे विशीं प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन जातलें. तशेंच कुसळटाय प्रशिक्षण तशेंच हेर राज्यांतल्या मिठागरांक भेट दिवपाची कार्यावळी जातल्यो. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळा वरवीं ह्यो कार्यावळी जातल्यो. हे विशीं शेतकऱ्यांक विचारल्यार तांचो वेगळोच समस्या. त्यापेक्षा म्हणजे आमचो ह्यो व्यवसाय तिकोन रावंक जाय जाल्यार आमचे बंधारे घट करूंक जाय. मेन म्हणजे पयलीं ते पाणी भितर येत जाल्यार आमचो व्यवसाय ह्यो चलाचो ना. पावसाच्या टायमार हाल जाता तुमचे? पावसान एक ओके हा. ह्या म्हयन्याने आता पळया आमी जानेवारीत सुरवात केली का उदीक भितर येवंक जायना पाणी. बरोबर. पण ह्या वर्सा बी असे घडले इन्सिडेंट? आता ऑलरेडी ते माणसाची दारां मोडून पडलेली हा. ताका लागून टेम्पोररी माती घालून ब्लॉक करून दिल्ले. वर्सभर ना 3 महिन्याचो सीझन. पावस पडल्या का आमचे हे गेले मागीर दुसऱ्या वर्सा परतून हे करचे पडटा मेरे बिरे. तशें ना सगळ्यांकूच व्हायट कलर जॉब मेळटलो अशें ना न्ही. बरोबर. कशें आहा हे आमचे पयलीं पासून जाणटेले जे करतात ते करूंकूच जाय. कशें आहा हे आतां जर आमी बंद केले जाल्यार फुडें कोण करतलो. हे मागीर कशें जाता भायले येतात आनी ही प्रॉपर्टी घेतात आनी कन्वर्ट करता. सॉल्ट प्लॅन्ट कन्वर्ट इंटू बिल्डिंग्स एंड ऑल सगळ्यांनी जाता. सो तेच्या खातीर कशें दिसता आमी जर आतां काम केलें जाल्यार हे कन्वर्ट जावचें ना. सो हांगासर कितें तरी आमचें लक्ष उरता, कितें ना कितें तरी आसा हांगासर तेच्या खातीर. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा मकबूल मालगीमणी.